नमस्कार. सकाळी फातोडीचेर एक 5 वरांचेर एक धारमरडे हांगासर एक कंटेनर पंक्चर जालो म्हणून पार्क केल्लो आशिल्लो रस्ते कडेन आनी म्हाज्या फाटल्यान पळयता तुमी टेम्पो रिक्षा ही मोल्या वटेन वयताली आनी जेन्ना जो कंटेनर आहा तो रस्त्यार पार्क केल्ल्या कारणान ड्रायव्हराचें म्हणणें आहा की जी फुडल्यान गाडी आयली आनी ताका अकस्मात ब्रेक मारचो पडलो आनी ताणें व्हरोन कंटेनराच्या फाटल्यान धक्को दिल्ल्या कारणान जो क्लिनर आशिल्लो सनीत गिताल म्हणटा तो बंगालचो वय 24 वर्साचो ताका बरो वेळ तो स्ट्रक जावन उरलो आनी जी फायर ब्रिगेड आनी पोलिसाच्या मदीं जवळ जवळ ताका वरभरा भितर ताका जेन्ना भायर काडलो आनी जेन्ना हॉस्पिटलान हांगा धारमोड्या PHC शिफ्ट केलो तेन्ना ताका ब्रॉड डेड म्हणून डिक्लेअर केल्लो आसा आनी जो ड्रायव्हर आसा टेम्पो रिक्षाचो तो इंजर्ड जालो ताका हाताक आनी पांयांक मार लागलेलो आसा. आतां जे फोंडा पुलीस आहा तेंच्यांनी पंचनामा करून दोनूय गाडयो सायडीक करून ज्यो आउटपोस्ट आहा हांगा उसगांव हांगासर हाडलेल्यो आसा. उसगांवच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.